हांगा सध्या अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की सगळी बेजमेंटान सगळी ड्रेनेज सकयल वतात आनी सगळी घाण जाल्ली आसा। एंट्रन्साक तुमी पळयलां आसतलें उदक कशें भरून उरता आनी त्याच परिस्थितीन लोक हांगासर येता आनी लोकांच्यो जायत्यो कंप्लेनी हांगासर आसलेल्यो आनी तेजो फॉलोअप म्हणून आमी जेन्ना आयज चेअरपर्सनाक मेळोन ह्या विशीं विचारलें जाल्यार चेअरपर्सनान सांगलेलें आसा की ऑलरेडी म्हयनो जालो हे जे बेजमेंटाच्या वयर जे हॉटेलकार आहा जेंचे बार एंड रेस्टॉरंट आहा तांकां ऑलरेडी नोटीस काडल्या जेणे करून तेंच्यांनी जी ड्रेनेज आहा ती ह्या बेजमेंटाक सोडलेली आसा आनी ही सगळी घाण तेंच्या लोकांक जाता म्हणून सो ऑलरेडी तांकां फायनल नोटीस इश्यू केल्ली आसा 8 दिसाचो टायम दिल्लो आसा। वयली जी शॉपां आसा जी थोडी बार आसा थंय बार आसा मागीर 1-2 हॉटेल आसा आनी अशें करून जी 7-8 दुकानां आसा वयली कळ्ळें न्ही आनी ताका मागीर 1 म्हयनो पयलीं सुद्दां नोटीस धाडलेली की पळय तुमी जे वयल्यान पळय तेंचे पळय जी कितें घाण सोडटा ते सगळी ड्रेनेज तेंची तेंची कितें सोडटा ती आमचो ड्रेनेज आमी तांकां बांदून दिल्लो आसा थंय कळ्ळें न्ही सो तांकां फक्त कनेक्शन दिवपाक आमी सांगलेलें हे अजून पर्यंत आयकलेंच ना। सो तेन्ना काल अशें एक हें जालें की काल पयर असो इन्सिडंट जालो की आमचोच कावन्सिलर विश्वनाथ दळवी थंय म्हाका दिसता तेजो इन्स्पेक्शन म्हणून करपाक कितें तरी कसो गेलो आनी ताणें प्रेस दिली। पूण हो प्रोसेस जो आसा आमचो की फाटल्या 1 म्हयने पयलींच्यान आमी तेजे फाटीं लागलेले आसा। 1 म्हयने पयलीं तेजे पयलींच्यान सुद्दां म्हण आमी तेंचे फाटीं लागलेले आनी जाता तितले बेगीन आमी करपाक हें सोदताले कळ्ळें न्ही आनी काल हे 2 दिसांचो परत आमी सांगलें वचून तांकां जाल्यार आमी तुमचें दुकानां सील करता म्हणून कळ्ळें न्ही तें पळय आतां काम तेणें आमकां वचन म्हणजे उतर दिलां आमकां की फाल्यांच्यान हें काम सुरू करता म्हणून कळ्ळें न्ही सो कांय ना कनेक्शन दिवपाचें काम आसा तितलें कनेक्शन दिलें की सगळें शॉप जातलें आनी बाकीचें जे भितर निवळ करपाचें काम आमचें चालू आसा। आमची मिटींग सुरू जाली चीफ ऑफिसर आमी सगळे इंजिनियर बाकीचे सगळे आमचे म्युनिसिपालिटीचे लेबर सगळे आशिल्ले कळ्ळें न्ही तेंची तांकां घेवनूच आमी मिटींग सुद्दां घेतल्या आनी मार्केटान कितें जाता सद्या जी ओल्ड मार्केट बिल्डींग पळय आसा तें आमकां एज अ स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आसा GECचो तो येवपा आशिल्लो आनी तो रिपोर्ट सुद्दां आमकां पावल्लो आसा आनी त्या रिपोर्टान म्हटलां की जाता तितले ते कोण आसा जाल्यार बिल्डिंगे ते खाली करा म्हणून कळ्ळें न्ही ती व्हेरी डेंजरस पोजिशन आसा सो त्या प्रमाणे आमी तांकां आमी तो प्रोसेसूय सुरू केला आमी बेगीन तांकां भायर काडटा थंयच्यान कळ्ळें न्ही तो आनी खंय बसोवपाचें तेवूय आमचो प्रयत्न चालू आसा। आमकां कितें आशिल्लें फक्त जी बिल्डींग धोकादायक अशी आशिल्ल्या कारणान आमकां जाता तितले बेगीन तांकां शिफ्ट करपा आशिल्लें।